नातालांचो 6वो दीस. भाव भयणीनो, आयज बागेवन जुवांव आपली चीट बरयता आसतना पयले चिटीन तोखणाय करता. आनी तोखणाय कोणाची? तोखणाय कित्याची? तोखणाय भावार्थाची आनी जीं कोण भावार्थ सांबाळटात तांची. आयच्या वाचपान आमकां बरे भशेन आयकूंक आयलां, आवय बापायनो, तरणाट्यांनो, नेणट्या भुरग्यांनो, सगल्यांक तोखणाय. एक एकल्यान कशे भशेन ह्या भावार्थान थिराय सांबाळल्या ती ताणें बरी भशेन घातल्या. कित्याक लागून? आवय बापायनो, औरंबाक जावन आसा ताका तुमी अळकला देखून तुमची तोखणाय. तरणाट्यांनो, तुमी बळिश्ट जाल्यान देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नश्ट्यांचेर जैत वेलें देखून तुमकां तोखणाय. भाव भयणीनो, हे भाशेन जुवांव जी चीट बरोवन तोखणाय करता, आयज आमी जण एकल्यान आमचें चिंतलें जाल्यार ही तोखणाय आमकां फावो काय? आवय बापूय कशी आमकां ही तोखणाय फावो काय? तरणाटीं कशी ही तोखणाय आमकां फावो काय? वो नेणटीं भुरगीं कशीं ही तोखणाय आमकां फावो काय? वो आनीक मातशें वयर वचत जाल्यार धर्मीक फुडारी जे आसात, आमी आसा, हांव पादविगार, म्हाका फावो काय? आमचो बिशप आसा, आमच्या बिशपाक फावो काय? आमच्या पाप साहेबाक फावो काय? हें भाव भयणीनो आयज आमी जण एकल्यान चिंतपाची गरज आसा. कित्याक घडये एक टेकन फॉर ग्रांटेड जाल्लें आसा. फाटीं जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री प्रायम मिनिस्टर मोदी त्या मंदिरान गेलो आमच्या, आयज प्रायम मिनिस्टर मोदीची जय जयकार जाता. तो सगल्या धर्मांचो, सगल्या धर्मांक तो आदर मान दिता. पूण दुसरे वाटेन व्हडलें धोंगेपण जें कितें ह्या दिसांनी, नातालांच्या दिसांनी, जे थोडेशे जाण, ते हिंदू म्हणपाक जायना तांकां, हिंदू न्हू ते, पूण बजरंग दलाचे जे मनीस वचून सगल्याक निसंटन करपाक लागलेले आसात, सतावपाक लागलेले आसात, तांचेर एक पासून जाप काडिना, मौन रथ, तोंड बंद मोदीचें. आमचे जे आसात, बुकरून आमच्या गोंयान जायते जाण आमचे क्रिस्तांव MLA आसात, उडी मारून BJPन गेल्ले ते. आमचो MLA आसा, BJPचो MLA, वर्शीं तांची तोंडां रोखडीं उगडटात. इगर्जेचेर कितें आड उलोवपाक जाय, आमच्या MLAचें रोखडेंच तोंड उगडटा. पूण जेन्ना क्रिस्ती भावार्थाचेर जें आतां वायट जाता ताचेर तोंड उगडूंक आजून पासून कोणाक शक्ती ना. घडये आपल्या चेराची, कदेलाची चिंततात. आमचे गोंयचे जे क्रिस्तांव आमदार आसात, जे कोण रुलिंगान आसात, BJPन आसात, उडी मारून गेल्ले वो तितूनच भितर आसलेले ते, वो जे कोण सपोर्ट करतात, आजून पासून तोंड उगडना. कित्याक? जे चेअरमॅनशीप आसात वो कसल्यो मिनिस्ट्री मेळपाच्यो आसात, त्यो हातींतल्यो वेतल्यो. उक्तेपणी उलयता आयज हें. आनी अशें करता आसतना आमी इगर्जेचे फुडारी जे आसात, जावं आमचो बिस्प, आमचे पादविगार आसात, ते कितें करतात? दिल्ली जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आमच्या इगर्जेन गेला, तो क्रिस्तांव न्हय, तो वर्शीप करिना, क्रिस्ती वर्शीप तो करिना. गेला तो फकत फोटो काडपाक म्हणपाक जाता. कित्याक? जरी तर आमी क्रिस्तांव मनीस जी वर्शीप करतात ती करतलो, बावतिस्म घेवपाक जाय, पयलीं कन्वर्ट जावपाक जाय. हेंय उतर आतां उजार करपाक पडलें, कन्वर्ट जावपाक पडलो. पूण तूं कन्वर्ट जावंक ना, तुवें बावतिस्म घेवंक ना. फकत दाखोवपाक जरी तर वेता आनी वर्शीप करता आपले हात जोडून, भाग्यवंत मनीस कसो, जाल्यार हें एक व्हडलें धोंग, हिपोक्रीट. हांव म्हणटा आमचो प्रायम मिनिस्टर हिपोक्रीट. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना भाग्यवंत जुवांव ही चीट बरयता आसतना आमची तोखणाय करता. तरणाट्यांखेरीत भाशेन तुमी बळिश्ट जाल्यात, देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नश्ट्याचेर जैत वेलां. आयज आमचे तरणाटे तयार आसात काय ह्या नश्टाचेर वायट व्हरूंक? नश्टाचेर आनी नश्ट्यांचेर म्हणल्यार इवल आनी इवल डुअर्स. आयज संवसाराची वंडावण आसा, ताची खबर आमकां जुवांव सांगता. संवसारान मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वंडावण, दोळ्यांची आशा, गिरेस्कायेची बोडाय. आयज आमच्या तरणाट्यांक आमी गिरेस्काये वाटल्यान धाडले काय? करियर्स, डिग्रीज, जॉब्स, ते गरजेचे न्हय अशें न्हू, ते गरजेचे.
पूण आयज ह्याच पासत आयज आमच्या तरणाट्यांनी आपलो भावार्थ कुशीक उडयला काय, आनी आवय बापायनी आयज आमच्या तरणाट्यांक ह्याच वाटेन धाडल्यात काय, कोण विचारना आयज आवय बापूय. आवय बापायक जरी तर विचारीत जाल्यार ना, तो कामाक वयता, तें कामाक वयता, पावना, आयताराचेय मिसाक पावना. आतां आयताराचेंय काम आसना न्हू, क्रिस्मसाक हॉलिडे ना तांकां, कित्याक आतां सारके जायते ट्युरिस्ट येयल्ले आसात, बिजी आहा. फकत असलीं कारणां आसात तीं आयज आमची क्रिस्तांवां दिवपाक लागलेलीं आसात. क्रिस्तांव आवय बापूय, क्रिस्तांव तरणाटी आयज हीं कारणां दिवपाक लागलेलीं आसात. लॉज ही आमच्या भावार्थाची. भाव भयणीनो, आनी असल्या बोवाळान जेन्ना हे पॉलिटिशियन्स आमच्या इगोर्जांनी येतात तेन्ना आमचे थोडे पाद्री तांकां व्हडलो मान दिवपाक लागलेले आसात, मुखार हाडून बसोवन. ते मुखार येयले आनी रावले म्हूण कांयच ना, पूण कितें करता हांव मागीर तातूंत? कुडीची वंडावण ही दोळ्यांची आशा. आयज फकत आमकां फोटो जाय, व्हिडियो जाय, व्हायरल करपाक जाय. मागीर ताचेर कोण तरी अंधभक्त उठ्ठलो आनी म्हणटलो, पळय येद्दो व्हडलो प्रायम मिनिस्टर तुमचे इगोर्जेन येयला आनी तुमी ताका क्रिटिसायज करतात. आतां हांव उलयतां तो सेर्मांव आयकत जाल्यार जायते अंधभक्त उठ्ठले. भाव भयणीनो, असल्या बोवाळान आमचो भावार्थ खंय आसा? हें सगलें बापासून न्हय, पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडावण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात. पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासणाक तोखता. आतां आमी क्रिस्तांवांनी तशेंच दुसऱ्यांनी विचून काडपाक पडलें 2 दिसांचें नाच जाता तें जाय, काय सदां तोखता तसलें जाय? देवाची खुशी 2 दिसांची न्हू, ती सदांच उरता तसली. आनी ह्या पासत जीं नाटकां चल्लेलीं आसात तीं जरी तर आमी मानून घेता आनी आमच्यो मानी बागयता जाल्यार आमचें कोटा, लोकांचेंय कोटा आनी आमच्या वडिलांचेंय कोटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी ही म्हातारी वस्तुरेची खबर आयकल्या. आना ती लग्न जावन चड तेंप ती लग्न जिवीत जिवंक पावंक ना. फकत 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी मागीर विधवा जावन ती 84 वर्सांचेर पावल्ली, 84 years old. आनी अशें करता आसतना देवाच्या ह्या सोडवणदाराची वाट पळयत आसलेली. देखून आपलें काजारी जिवीत सोंपल्या उपरांत तिणें आपलें जिवीत एके भाशेन मागण्यांक भेटयलें, सॅक्रिफिसांक भेटयलें, देव मंदिराक भेटयलें. तशेंच बरी खबर आसा ती सगल्यांक वांटपाक भेटयलें. आनी जेन्ना जेजूक देव मंदिरांत हाडलो भेटोवपाक ताच्या आवय बापायन, तेन्ना सिमियोन ताका हातान घेतलो, देवाक आर्गां दिली, देवाची तुस्त केली आनी ताणें म्हणलें, सायबा आतां जालें, आतां तुज्या चाकराक वचूं दी. तुवें बासावणी जी केल्ली हांव म्हज्या दोळ्यांनी ह्या सोडवणदाराक पळयतलो तें हांवें पळयलें, आतां म्हाका वचूं दी. आनीक एक म्हातारी आना, ती बीन आयली, तीच त्याच वेळार तिकाय हेंच फावो जालें ह्या सोडवणदाराक पळोवंक. आनी ती बेगीन बेगीन जीं कोण दुसरीं सोदतालीं, सोडवणदाराची वाट पळयनासलीं, तांकां वचून खबर सांगली. बाबडीन आयज हे भाशेन बरी खबर सांगत जाल्यार आयज अंधभक्त उठलेले आसात, एंटी कन्वर्शन म्हणून. म्हळ्यार तूं कोणाकूय जरी तर देवाची खबर सांगता, बरी खबर सांगता, बरेपण परगट्टा जाल्यार कन्वर्शन करपाक आयल्यात. ह्यो असल्यो वस्तू उलोवन हे अंधभक्त आसात ते बोवाळ करतात. आनी जे आमचे आमदार मंत्री आसा ते तोंड बंद करून ओग्गी रावतात. आमचे पुलीस प्रशासन आसा ते तांचे वाटेन रावन तांकां सांबाळटा. आनी जे कोण मार खातात, जे कोणाचें मोडलां, जे कोणाचें निसंटन जाता तांकां पळोवनूच घेनात. देंवचाराचें राज भाव भयणीनो आमचें सुरू जाल्लें आसा. नांव दिलां रामराज, पूण चलता एक्चुअली देंवचाराचें राज. आनी हें सकल उडोवपाक सोडवणदार आयला. आनी सोडवणदार आयला तेन्ना मॅजीक ना. सोडवणदार आयला तेन्ना एक रिमोट कंट्रोल घेवन तो कोणाक कंट्रोल करना, कोणाकूय फोर्सूय करना. फोर्सफूल कन्फेशन म्हणटा तसलें क्रिस्ती भावार्थान ना, तें मानून घेना, तें इनवॅलीड. कोणाकूय जरी तर हांवें फाल्यां हाडलो आनी हिंगा कन्वर्ट केलो तें इनवॅलीड जातलें, जरी तर कोणाकूय फोर्सान केलो जाल्यार. पूण जो कोण हें क्रिस्ताचें आपोवणें मानून घेता
आनी आपणाच्या काळजान हें मानून घेता ताका हें तोखता तसलें बरेंपण फावो जाता जिवावान सांगलां तशें. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आमी जण एकलो आमच्याच भावार्थाची चवकशी करुया, आमच्याच क्रिस्ती भावार्थाची चवकशी करुया. खरो क्रिस्तांव हांव काय बेस्तो नांवांचो फोटो काडपाचो, व्हिडियो काडपाचो आनी खुशाल जावपाचो, आनी आमकां कोणेंच वायट करचें न्हू जे भाशेन आमचे क्रिस्ती फुडारी आमी म्हणटा ना, आमकां मागीर ते स्वता येतले, आमच्या एड्युकेशनाचेर आड वेतले, आमच्या इगोर्जांचेर आड वेतले, तोंड बंद करून ओगी राव, हो भावार्थ न्हू. तर ही कृपा आमकां मागुया, खरेपणी आमच्या भावार्थाक आमी उबी रावंक. जेजून जें कितें वायट चलता ताचेर निशेधूय मारलेलो आनी प्रश्नूय केल्लो, सरकारी मनशांक राजांक प्रश्न केल्लो, तशेंच दुसरीं जीं कोण वायट जिवीत जियेतात तांकांय आपोवणें केल्लें. जेजूचें आपोवणें आयकून जायतीं जाणां आपलें वायट जिवीत सोडून, जांकां घडये आमी प्रॉस्टिट्यूट्स म्हणटा, टॅक्स कलेक्टर्स म्हणटा, पातकी म्हणटा, ते पातकी आयिल्ले, तांकां जेजून बरे भाशेन घेतलेले. हे जे वडील आसले, धर्मीक वडील तशेंच राज्याचे वडील, तांकांय उलो मारलेलो. तातूंतले भोव थोडे आयले आनी तातूंतले चड जाणांनी जेजूचेर आड वचून ताका खुर्सार खिळायलो. सोत उलयतल्यांक घडये खुर्सार खिळायतले, पूण जरी तर सोत उलयतल्याक खुर्सार खिळायलो जाल्यार जेजूच्या सोडवणेच्या वावरान तुका वांटो मेळ्ळो, तुजी सोडवण जाली. तर ही कृपा आयज आमकां 6व्या दिसाक नातालांच्या, जेन्ना आमी सगलो गणगण मनयला आनी म्हणटात ह्या वर्साक गणगण दिसोच ना, क्रिसमस असो दिसोच ना, सेलेब्रेटूच करना कोण, सगळे बिजी आसात आपआपणाच्या जिवितान आनी संवसारी वस्तूंनी. जाल्यार असल्या वेळार आमकां आमचो जेजू परतून मेळूंक, आमकां आमचो क्रिसमस परतून रिडिस्कवर जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.